आज आम्ही पैंगीण पंचायतीच्या तळपण ह्या गांवांत रुपा मेत्री हाचें घर वितरण करपा खातीर आमी सगळे जाण जमले आसा. विशेष करून आमचे उपस्थित आसा पैंगीण पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच गोंयकर, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष वाकर गांवकर, आमचे दक्षिण गोंयचे उपाध्यक्ष महेश ब्लॉकर पागी आसात, तशें आमचे विनय तुपे आसात, बाकीचे सगळे आमचे सगळे ग्रामस्थ आनी तशेंच ताजे सगळे घरचे वेलविशर्स भयण ताजे सगळे जाण आयिल्ले आसा. आज हे घराचें वितरण करता आसतना खूब आनंद त्या खातीर आसा की ज्या वेळाचेर म्हाका प्रकाश बाबा आनी आमचे माधव हे दोन आमचे कार्यकर्ते आसा. म्हाका एक दीस अशें रुपाचें घर पळोवया अशें म्हणून ताणें म्हाका हाडलो आनी ही भायर हांगा एक खोप आशिल्ली म्हणजे तशें म्हणजे रावपा सारकें नाशिल्लें, पूण तातूंत कशें बाकीचे घरांत ती कशी कशी ती जॉयंट व्हडली जॉयंट फॅमिली आशिल्ली कारण ती रावताली. आनी ताज्या पयलीं ताजें दुर्दैव म्हणटा कशें की अवघ्या 2 वर्सांचे लग्न जाले उपरांत ताजो घरकार गेलो आनी मागीर कशें जीवन जगप हें ताजें एक मोठो प्रश्न ताजे समोर आशिल्लो आनी त्यामुळे घरय सारकें ना आनी घरकारूय ना अशी ताजी मोठी ताजी समस्या आशिल्ली. आनी त्याच वेळाचेर हें घर जेन्ना दाखयलें आनी तें घर दाखयलें म्हाका जो पावसाच्या काळांत म्हणजे पावसांत म्हणजे शक्य नाशिल्लें जावचें. नंतर आमी प्रकाश आनी बाकी जाणांक सांगलें की पावसा नंतर आमी जरूर हें घर आमी सुरू करया आनी घेवया. आमचो श्रमदानाचो कन्सेप्ट आसा जो एखादो निराश हताश किंवा एखादी विडो आसतली एखादो डिजेबल आसतलो तो फुडले 10 वर्सां 15 वर्सां घर बांदूंकच शकना. ज्या तरेची परिस्थिती रुपाबाईची आशिल्ली रुपाबाई फुडले 10 वर्सां सुद्दां तें घर बांदपाक शकनाशिल्लें. म्हणजे तशें ताजें शिक्षणच कमी आसा आनी जेम तेम खंय तरी हेवटेन तेवटेन तर आपल्या स्वताचो उदरनिर्वाह करूं शकतलें पूण तें बरें घर बांदून रावणें ताका शक्यच नाशिल्लें. आनी त्यामुळेच आमी निर्णय घेतलो आनी रुपाबाईचें घर बांदप हांगा. आनी त्या वेळाचेर हांगचे स्थानीक जे आमचे कार्यकर्ते आसा प्रकाश आसतलो बाकी माधव आसतलो आनी बाकी सगळी टीम आसा आनी त्याच बरोबर खूब मोठ्या संख्येन जे आसा न्ही पैंगीण किंवा काणकोण विभागांतले सगळे कार्यकर्ते तांकां ताणें अपील मानून घेतली. आतांच आमी फातिमा आंटीन सांगलें अशें की सगळ्याच वाठारांतले कार्यकर्ते आयले आनी तें घर आमी हळू घर उबी केलें आनी आज तें घर चालू आसून खूब आनंद आमकां जाता. आनी त्यामुळे आज एक प्रकारचें काणकोण म्हालामध्ये अशें अनेक घरां आसा ती घरां बांदपाची ती उबी करपाची ताकद म्हणजे म्हाका दिसता की सादारणशें दर 8 दिसांनी कोण ना कोण तरी भयण म्हणजे अशी असाही भयण आसा न्ही की येवन आमचे समोर हाडटा आनी मुखामळांत एक म्हाकाय गर्व जातली की एखादी आमची असाही भयण आसा कोणी आसूं ती पूण ते तिका आपली व्यथा आपल्या एखाद्या भावा कडेन मांडप आनी आपल्याक तेजे उपाय येवंक शकता असो एक दृढ विश्वास जो आसा न्ही म्हजे संदर्भात किंवा आमच्या टिमी संदर्भात तो मेळ्ळा तोच आमचो गर्व समजता की आमी पद आसतना आज नासतना पण आमी ज्या तरेन आमी काम करता कार्यकर्त्याचें म्हणजे हा जे श्रमदान योजना सक्सेसफूल यशस्वी केली कोणी आसत जाल्यार ती कार्यकर्त्यांनी यशस्वी केली. म्हाका अनेक अशे कार्यकर्ते जेणे केन्नाच म्हणजे एक स्वभाव किंवा एखादो पात्रत्यान तकले घेतलो वचूना पूण अशेय ते कार्यकर्ते स्वताक त्या घरामध्ये येवन काम करता आनी अशे तरेची घरां उबी करता. त्यामुळे खऱ्या अर्थान आज रुपाबाईचें घर आमकां दिता आसतना आमकां खूब आनंद जाता की रुपाबाईचें आज येता आसतना ताणें आपल्या भयणीक आपलें नानू म्हणजे ते आवडीचें म्हणजे टोपण नांव जे घेता आवडीन आसा नानू म्हणटा ती म्हणजे ताणें नानूक आपयलो ताज्या भावजीक आपयलो म्हणजे बाकीचे सांगलें येता आसतना ताजे आज ताजे म्हणजे ज्या दिसाचे पयलीं जे आमी रुपाबाई आनी आज आमी रुपाबाईक पळयता ताजे एक जगपाची आनी एक इच्छा म्हणजे ती दाखयली आसा ताजे हास्य आमी पळयल्लें आसा. म्हणजे अशा तरेच्या अनेक भयणीचेर अशें अनेक असाही अशा भावांचेर हास्य फुलोवप हेंच आमचें काम आसा आनी हांव देवा कडेन मागता हें अशें काम करपाचें ताकद आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दी आनी रुपाबाईच्या संकटांत सुद्दां ताका अशा प्रकारची जगपाची ताकद जी आसा न्ही ती रुपाबाई एकटी ना आमी सगळे तेजे भाव आसा अशें तरेचे. त्या दिसा म्हाका हांव जे आसा काम करपाक आयिल्लो म्हाका ताणें म्हाका याद जाता की ताणें एक दोन वांयगी आनी टोमॅटो म्हाका दिल्ले आनी ते म्हणटालें आपले म्हाका तेजें वाक्य म्हाका लक्षांत येता की भाऊ म्हणपालें आपूण भिना म्हणपालें अगो तूं कित्याक भिना ताणें वाक्य म्हणलें आसा न्ही की आपल्या भावाच म्हणपालें आनी कोण आसा तूं असो म्हणपालें रमेश आपल्या भावाच म्हणपालें
म्हणजे अशे तरेन जे वाक्य जे आसा ते आजूय म्हाज्या तकलेंत करता की अशा तरेच्या असाही हताश अशा सगळ्या भयणीक ताकद दिवपाच्या सुमारान आमी आमकां देवा कडेन मागुया म्हणजे सगळ्यांक बरी ताकद दी आनी अशा दीन दुबांची सेवा करपाची सेवा जावची आनी एक बरें काणकोण समृद्ध काणकोण जावपाचें एक स्वप्न पळयता तें स्वप्न साकार जावचें अशा तरेची एक विनंती करता आनी आज इतल्या मोठ्या संख्येन तुमी सगळे आयले तांचे घरचे आसा ते सगळे तांकां सगळ्यांक हांव म्हजे वतीन जसं आजच्या ह्या घराच्या निमित्तान तुमकां शुभेच्छा दिता. माझे नाव रूपा मेत्री. माझ्या भावाचेरी म्हाका इतली हेल्प केली उदक येयना सगळ्यांनी मेळून म्हाका उलोवन जायना इतल्यान मागता तेणी म्हाजे असोच आशिर्वाद दवरचे आनी अशीच म्हाजी हेल्प करची आनी असोच सतत म्हाजी ना चिंतता म्हाका म्हणून सांगूंक येना इतली हेल्प केला की समजून येना. हांव सगळे देरा धरून सगळे म्हाज्या भावाक सगळे पांय पडून जाल्यार वक्त माफ कर कितें म्हणून जालें